आयज आमी गोंयांत पडचो नाका आनी सगळे गोंयचो लोक भायर सरला कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमिशन्स दिल्यात झाडां मारपाक. सद्या शेल्डें साकून म्हापसा ट्रान्समिशन लायन घालपा लागून 18,000 झाडां मारपाचें परमिशन दिवपाचें लागीं पावलां. स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरन्स तांकां मेळ्ळा. सो आमी फक्त हेंच न्ही, बाकीचे जे सगळे जे ट्रान्समिशन लायनचे प्रोजेक्ट आसात आनी जे रेल्वे ट्रॅक आनी हायवेचे जे प्रोजेक्ट आसात जे मोले नॅशनल पार्क वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान वतात, ताजे इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान वतात, हे प्रोजेक्टा खातीर जे 1.5 लाख सुमार झाडां टोटली मारपाची आसात, हे सगळे आमी बंद करपाक हे जावचें न्हू म्हूण आमी PCCFा म्हऱ्या आयल्यात. PCCF फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो सगळ्या सर्वोच्च अधिकारी ताका आयज मेळटले आनी आमी आयज तेजे मुखार हे सगळे प्रश्न उबे करतले की लोकांक हे तिनी प्रोजेक्ट कोळशाचेय प्रोजेक्ट नाका आनी हे ट्रान्समिशन लायनी नाका, कित्याक ट्रान्समिशन लायना जाग्यार सोलर पावर करूंक जाय. हे आमचीच मिनिस्ट्री सांगता, गव्हर्मेंट पॉलिसीज आसात जे आमचे फावराद आसा आनी हे सगळे जावचे न्हू म्हूण आमी PCCFा मुखार आयल्यात. ताका सांगतले की तूं एक सुद्दां झाड मारपाक परमिशन दिवपाक जायना तुज्यान आनी ही फॉरेस्ट क्लियरन्सीस जी दिल्ली आसात त्यो सगळ्यो मेळून क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट म्हणजे सगळे जे प्रोजेक्ट आसात तेंचे एक बरोबर कितें इम्पॅक्ट जाता तो स्टडी करूंक जाय आनी ह्यो सगळ्यो फायली तुमी परत मिनिस्ट्री कडेन धाडात. हें आमी तेंचे कडेन मागूंक आयल्या आनी सरकार लोकांचे आयकना जाल्यार लोक भायर सरून ही झाडां मारपाक दिवपाचे नात, हेंय आमी तांकां सांगूंक जाय. खंयचे मिनिस्ट्री कडेन दिवचें म्हणलें परत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जे फॉरेस्ट क्लियरन्स दितात तांकां गोवा गव्हर्मेंटान ह्यो फायल्यो परत धाडूंक जाय आनी सांगूंक जाय की हे प्रोजेक्ट सगळे तुम्ही करूंक सोदता जाल्यार क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट एसेसमेंट करूंक जाय सगळ्यांचो, बरोबर ना की सद्या कितें आसा की प्रोजेक्ट सगळे फ्रॅगमेंट केले. ट्रान्समिशन लायन फॉर एग्जाम्पल ताजे 5 वेगळे वेगळे भाग केल्यात, रेल्वेचेय वेगळे वेगळे भाग केले, हायवेचेय वेगळे वेगळे भाग केल्यात. ह्या भशेन हे जे लिनियर प्रोजेक्ट आसात हांची स्टडी करूंक जायना. सो आमी सरकारा कडेन मागतात की हे सगळे ट्री फेलिंग परमिशन कसली दिवची न्हू, फॉरेस्ट क्लियरन्सीस सगळे स्टे करचे आनी तुमकां हे प्रोजेक्ट मुखार व्हरूंक जाय जाल्यार परत सारकी क्युम्युलेटीव स्टडी करची. पूण हेंय आमचे तांकां सांगप आसा की गोंयकारांक गोंयांत पडचो नाका, ताका लागून रेल्वे हायवे हे प्रोजेक्ट नाका आनी ट्रान्समिशन लायन नाका, आमकां सोलर पावर जाय, लोकांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली, आमी ग्लोबल वॉर्मिंग बंद करतले आनी हे आमचे युनियन गव्हर्मेंटचे पॉलिसी आसा, आमचे इंटरनॅशनल कमिटमेंट आसा. सो आमी हे तिनी प्रोजेक्टय नाका हेंय आमी तांकां डायरेक्टली सांगतात. झेडपी निवडणुके वेळी काय स्टँड असणार तुमचा? झेडपीच्या निवडणुके वेळी काय स्टँड? आमी हातून इलेक्ट्रल कांयच ना. आमी सगळे गोंयकार लोक गोंय सांबाळपाक भायर सरल्या. हातून आमचे भितर कसलेय डिविजन आसूंक जायना. सगळे जे कसले पार्टीचे समर्थक आसूं सगळे आमचे बरोबर आसात, सगळे मेळून आमचे भुरग्यां खातीर मुखारले पिळग्यां खातीर ही लढाई आसा. सो हातून इलेक्शनाचो आमकां कांयच आमकां रिलेशन ना आमचे बरोबर. केल्लें आसा हे फूल डॉक्युमेंट सगळे तांकां आमी सबमीट केल्यात, ओके, विथ फूल एविडन्स कित्याक हे प्रोजेक्ट पास जावपाक जायना. आमी ताजेरूय ताजे कडेन भासाभास करतले, ताका एक्सप्लेन करतले आनी ताजे कडल्यान आमचे डिमांड्स एग्री जावन आमी घेतले. हे जे फॉरेस्ट क्लियरन्सीस, वायल्ड लायफ क्लियरन्सीस, ज्यो क्लियरन्सीस सरकार सद्या दीत आसा ह्या प्रोजेक्ट्सा लागून, ते दिता आसतना ते कितें म्हणटात, फक्त इतलीच उतरां रेकमेंडेड इन पब्लीक इंट्रस्ट, फक्त रेकमेंडेड इन पब्लीक इंट्रस्ट दर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे ऑफिसराचे रिपोर्टान इतलेंच आसा. आतां आमी म्हणटात की ह्या प्रोजेक्ट्सा मातसो सुद्दां पब्लीक इंट्रस्ट नाच, वयल्यान सगळो पब्लीक ह्या प्रोजेक्टाचे विरुद्ध आसा. आनी एक्चुली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचें काम आसलें की ह्या प्रोजेक्टा लागून फॉरेस्टाचेर वायल्ड लायफाचेर कितें परिणाम जातलो, कितें इफेक्ट जातलो, हायड्रोलॉजीचेर कितें इफेक्ट जातलो, हें तांणी मातशें सुद्दां हाजेर तांणी लक्ष घालूंक ना. फक्त दोळे धापून पब्लीक इंट्रस्ट म्हूण हे प्रोजेक्ट मुखार धुकळ्ळ्यात. सो आमी हे सामके 100% अपोज करतात. हे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटचें काम आसा की आपल्याची तकली यूज करची, हाजेर कितें खरें कितें परिणाम जातलो तो स्टडी करचो आनी ताका लागून आमी सरकारा PCCFा मुखार आयल्या सांगपाक की हे प्रोजेक्ट पब्लीक इंट्रस्टान ना. सो तुमचे हाजे परमिशन सगळे फॉल्स आसा, फ्रॉड्युलंट आसा, तुमी हे परमिशन भायर मारूंक जाय.